आपका वो बस ओवरटेक किया, 3 गाड़ी खड़ी थी, ओवरटेक करके मतलब हम लोग इधर भागा, मैं गाड़ी लेके। हाँ, तो कैसे क्या हुआ बाद में? बाद में वो आके ठोक दिया मेरे को, वो बस वाले। और आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं भुरंडी से उडुपी जा रहा था। फुडल्यान एनपी येयलो. तू ओवरटेक करतालो ओवरटेक आसलो. ओवरटेक फास्ट आशिल्लो मुखार आं ते लॉरी आहले रे, तांकां सायड मान वयता हांव. तेजे मार एनपी येयली. मागीर हांवें भायर घातली गाडी, कित्याक लागून एनपी लागता म्हूण. मागीर तेणी गाडी भायर घातली. असं जालें. हांवें लागना म्हूण भायर घातली गाडी. आनी मागीर डॅश जालें. थंयच्यान येतालो कोंकणच्यान मडगांव येतालो. ते करता साडी मारते का ड्रायव्हर बस कितें ओवरटेक करताले ओवरटेक करता आसतले ट्रका मारते ट्रका मारली. खंय मारली मेन रोडाचेर. सारकी मेन रोडाचेर कुचकोडी न्ही पांजरकोणी. पादरकड काडपाक हायवेचेर तुमची कोणा मार लागला? चलय बांदला कोणा लागला? थोडा लागला Exam? एग्जाम स्टार्ट रे आज सेकंड पेपर पळय ते एग्जामी वयताले. So when we were traveling, the bus suddenly just banged. Actually, first there was a truck already placed. On top of that, it took a side cut. That was it wanted to overtake. It went and it hit another truck which was coming from that side. And luckily, because of that, we stopped and we survived minor injuries. कशी नासलेले माझी भयण आसलेली. नाका नाका तेका नाका हय हें जालें सो न्ही. तेका उलोवंक मेळ्ळें स्टिचीस पडले भितरल्यान. हय हय सगळ्यांना तोंडा मार लागला. थोडा मारला ड्रायव्हराक मारते मारला काय खबर बसीचो सकाळीचो एट अरावंड 7:30 हो एक्सिडेंट जावपाक आमचो एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट एनफोर्समेंटाचो व्हडलो गुन्यांव आहा. ह्यो बसो स्क्रॅपाक घालपो त्यो तेणें पास केले. तेणें कित्याक पास केले तो जाणा बेस्ट रिजन. आनी असो संवसार जाणा गोंयचो लोक जाणा की हे पयशे घेवन बस पास करता. हे बसी टायर आहाय ते सगळे रिमूव्ड आनी ते सांग फ्लॅट जालो आहाय. आनी आज हांव तुका सांगता हो गुन्यांव तेजो. आनी तुका तें बी सांगता तेगे इमिजिएट ड्रायव्हरालें लायसन्स सस्पेंड करपाचें फॉर ड्रायव्हिंग फॉर रेस्ट